नमस्कार. आवाज गोयचं या बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक माय मोगासी येवकार. हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मायनिंग कंपन्यांक हायकोर्टांत धपको. मायनिंगाच्यो लीज परत मेळोवपा खातीर सगळ्या मायनिंग कंपन्यांनी दाखल केल्लो याचिका हायकोर्टान मारल्यो भायर. 150 कोटी खर्च करून बेगीनूच वास्कोत फिशिंग जेटी बांदतले नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकारान दिली माहिती. शेतकी मंत्री रवी नायकान सांग्यार वचून विभाग शेतकी कचेरीची केली पळोवणी. जाणून घेतले शेतकारांचे प्रश्न. मोरजेच्या वर्सोवाडो वाठारांत लोक उदका खातीर आयज मेरेन काडटात वळवळे. फाटले 15 दीस नळाक येना उदक. थळाव्या लोकांनी उक्तायल्ली तिडक. गुळे ते बाळी मेरेनच्या करमल घाट वाठारांत 4 पदरी महामार्गा खातीर बोगदो तयार करचो. गोंयकार संघटनेचे पदाधिकारी विकास भगत आनी जॅक फर्नांडीसान केली मागणी. आनी राज्यात सोमार मेरेन येलो अलर्ट. उटंगाराच्या पावसाची शक्यता. नुस्तेमारांनी वचचे न्ही खोल दर्यांत. हवामान खात्याची शिटकावणी. आता पळोवया खबरो विस्तारान. आदल्या मायनिंग लीज होल्डरांनी दाखल केल्ल्यो सगळ्यो खण याचिका निकाला वरवीं भायर आयल्यो. गोंय सरकाराच्या 4 मे 2022 दिसा लीज रिकामे करपाच्या आदेशाक आव्हान दिवपा खातीर लीज होल्डरांनी व्हड प्रमाणांत लेखी याचिका दाखल केल्ल्यो. त्यो सगळ्यो याचिका समायीक आदेशा वरवीं भायर आयल्यो. मायनिंग कंपनीक सेटबॅक हो मेळपाकूच जाय आशिल्लो, कारण हो गोंयचो विजय. ह्यो ज्यो पळय लिजीस, ह्यो गोंयची प्रॉपर्टी, म्हणजे तुजी म्हजी आमची प्रॉपर्टी, हे पोर्तुगीज कायद्याचो कारण दिवन ह्यो ते कब्जो करून बशिल्ले आनी ते आमचे कोण आमकां भायर काडपाक शकता काय म्हणून अशें मायन ओनर विचारताले. हांव तांचे कांय जाणांची मुलाखती घेवपाक गेल्लो. आमची प्रॉपर्टी, आमच्या मायनिंग लिजीस आमकां त्यो जिवेन भर मेळत, आमच्या कुटुंबाची मालमत्ता. ते तशें नाशिल्ल्यो. ह्यो मालमत्ता अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ह्यो मालमत्ता लोकांच्या मालकीच्यो. त्यो ठरावीक मुदतीन ताजो लिलाव करपाकूच जाय आनी लिलाव करून जो सगळ्यात चड निधी महसूल दिता सरकाराक ताका त्यो दिवपाक जाय. आतांय सरकार 20 वर्सां खातीर ताजो लिलाव करतलो. जो पळय कोण एलिजिबल आसा, सगळ्यात चड पयशे दितलो ताका ते मेळपाक. जगान हें सगळें रीत आसा. फक्त गोंय कशें अपवाद आशिल्लें म्हणून खबर ना. म्हाका दिसता ताका लागून म्हाका गोंय सरकाराकय आतां एक सामकें निक्षून सांगपाचें आसा, ह्यो प्रॉपर्टीज गोवा सरकारच्योय न्ही, ह्यो प्रॉपर्टी लोकांचे मालकीच्यो. न्ही, म्हाका दिसता अशें की हे जे पळय ट्रक चलोवपी आहात, हे जे पळय मशिनरी चलोवपी आहात, हे जे पळय मायनिंग हातूंत भितर पारंपारीक नदरेन जे काम करपी लोक आसात तांकां प्रिफरन्स सरकारान दिवचें पडटलें. ह्यो ज्यो पळय भायल्यो मायनिंग कंपनी येतो तांचेरय कंट्रोल दवरचो पडटलो. कितले टक्के, आतां हायकोर्टान सांगलां 20 मिलियन टन्स होच निकश पाळचो पडटलो. त्या नंतर ह्या मायनिंग कंपन्याक त्यो खंयच्याय देशांतल्यान खंयच्याय भागांतल्यान येवं तांकां सांगचें पडटलें की तुमी प्रिफरन्स लोकल लोकांक दिवचें पडटलें. तांकां सांगचें पडटलें तुमी हांगची शेतां, भाटां, न्हंयो हाजे जतनाय घेवची पडटली. न्हंयांनी प्रचंड प्रमाणांत गाळ वता, तें बंद करचें पडटलें. म्हणजे मायनिंग कंपनीन फाटल्या जे पळय 100 वर्सांचो जो पळय गोंयांत धुडगूस घाला तो बंद करपाची ही एक बरी सुवर्ण संदी राज्य सरकाराक मेळ्ळ्या. 150 कोटी खर्च करून बेगीनूच वास्कोन फिशिंग जेटी बांदून दितले अशी माहिती नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी दिल्या. आयज सरकार तुमच्या दारी ह्या उपक्रमा वरवीं तांणी बायणां आनी वास्कोच्या रापणकारांचे प्रश्न जाणून घेवपा खातीर खास बसका घेतली. नुस्तेमारी खातीर लागपी साधन सुविधा केंद्र तशेंच राज्य सरकाराच्या मजतीन उबारतलो अशें मंत्री हळर्णकार हांणी सांगलां. ह्या बसकेक वास्कोचो आमदार दाजी साळकार तशेंच मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हाजीर आशिल्ले. सगळें आहा खंय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें आसल्या कारणान ते डेलिगेट्सून ते एप्रुवलां आनी तेंची सेक्युरिटी हेज्या खातीर खंय विलंब जाता. पूण आतां वास्को जेट्टी ती बांदून दितात म्हणून सांगलां. आतां हांगा हेंचे रॅम्प, नेट मेल्टिंग शेड, बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आहा ह्यो आमी हे केल्या. ह्यो
त्यांच्या बरेपणान तेंचे कडेन रिलेशन करून हे आमी प्रश्न सोडोवपाचे आमचे पण जेट्टी ऑलरेडी तेंच्यांनी कमिटमेंट केला. आमी चेअरमॅन, वायस चेअरमॅन, CM दाजी हांव तेन्ना वांगडा आसलें एश्युरन्स केला तितके बेगीन 150 कोटीचे तितून जातलो. म्हाका वास्को जेट्टी बद्दल इतलेंच सांगून दिसता की आज खंय तरी आमी हाजेय पयलीं 2 मिटिंग्स आमच्या चेअरमॅना कडेन जाल्यो आनी चेअरमॅनान एश्युरन्स दिला की 150 कोटी मोडून एक बरी वास्को फिशींग जेट्टी तांचो करपाचो जो विचार आसा दॅट इज इन फायनल स्टेजीस आनी तो आमी थोड्यो ज्यो हिकप्स ना ताका पूण थोड्यांक रिहेबिलिटेट करचे पडटा थोड्या लोकांक ते करून तो प्रश्न क्लियर जातलो. तो इश्यू आसलेलो कित्याक पावसान जेन्ना जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबरान बोटी पाक करपाक हांगा मेळना तेंची होडयो. तांकां एक तर कासावले वयचें पडटा, एक तर तांकां वेलसां वयचें पडटा खारेवाड्यार. सो तेजे लागून तेंच्यांनी एक रॅम्प प्रपोज केल्लो आसा जो हांगा बायणा बिचाचेर नाजाल्यार आमच्या देस्तेरू हेजे कडेन बांदचो म्हणून. सो तेंच्यांनी ते प्रपोजल घेवन आमी तो फुडें वयपाचें हें केलां. सो तो एक इम्पॉर्टंट इश्यू आसलेलो. सेकंड जो इश्यू आसलेलो तांकां प्रोक्युरमेंट सेंटर जे नुस्तें ते हाडटा आनी हाडल्या भितर तांकां विकपाक लागून तांकां वास्को फिशींग जेटीचेर वयचें पडटा आनी थंयसर गेल्या उपरांत तांकां थंयचो रेटूय सारको मेळना. सो तेंचो एक डिमांड आसलेलो कितें बाबा हांगा एक जावचें म्हणून आमी मिनिस्टराक सांगला. तशें डायरेक्टरान एग्री जाला कितें एक तांकां करून दिवचें म्हणून. शेतकी मंत्री रवी नाईक आणि समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगेच्या विभाग शेतकी कचेरीत वचून बसका घेतली. शेतकी कचेरी येवपी आडखळ्यो आणि समस्या जाणून घेवन ताचेर उपाय येवजण काडपाचो विचार करतले अशें रवी नायकान सांगले. तशेंच रानवटी जनावरां खातीर ह्या विभागात पिकपी उत्पादनाचे लुकसाण जाता असो मुद्दो बसकेंत उक्ताडाक आयलो. हाचेर कितें तरी उपाय येवजण काडून पिकावळ पिकोवपाक मदत करपाची मागणी ह्या विभाग शेतकी कचेरेंतल्यान कर्मचाऱ्यांनी केल्या. हांगसर आयिल्ले आसात आनी लोकांचे विचार घेवपाक आनी विचार म्हणजे कितें पॉझिटीव म्हणजे खंय अग्रिकल्चर पयलूचे आनी आतां कितें करपाचें पॉलिसी. कारण पयलू कितें रोयताले आनी आतां कितें रोयता आतां कितले पिको काडटा खुबशे तरेचे पिको काडपा जाता. आतां तशे हे सवलती आसा बरें आमचे सगळे तरेचे अग्रिकल्चर इक्विपमेंट्स आसा तेकाय सबसिडी दिता तेजेर आमी डिस्कशन जालें म्हणजे कोणा मेळटा कोणा मेळना ह्या विशयी केले आनी काही आमी दुरुस्ती करून पासून लोकांक बेनिफीट दिवपाचे शेतकऱ्यांक तें आसा. आनीक आमकां आयज आमी हांगसर येवपाक आमकां म्हणजे मुख्यमंत्र्यान हें केलें की सगळ्या मतदारसंघ तालुको वायज आमी वयचे लोकांनी आयकचे लोकांनी कितें सूचना आसा कितें आसा तें कसलें हें आसा तेजेर ते घेवन मागीर आमी डिटेल रिपोर्ट मागीर मुख्यमंत्र्याक सादर करतले. मोरजेच्या वर्सोवाडो वाठारांत सध्या लोकांक उदका खातीर भरपूर वळवळे काडचे पडटा. फाटले 15 दीस जाले तांच्या नळाक सारकें उदक येना देखून लोकांनी तिडक उक्तायल्या. चवथी उपरांत नळाक सारकें उदकूच येवंक ना. न्हावपाचें उदक सोडून दी खावपाक लेगीत उदका खातीर लोकांचे हाल जाल्या. भौशीक बांदकाम खात्यान हाचे कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केल्लें दिश्टी पडटा. देखून जाता तितल्या बेगीन सरकारान हाची दखल घेवन मोरजेच्या लोकांचे उदकाचो प्रश्न सोडोवचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. आमकां 15 दीस जाले उदक ना. आमी आमच्या पंचाक कॉन्टॅक्ट केलो. पंच बाबडो डेली येता आनी पळयता आनी वयल्यान तो आनी एकलो कोण तरी आसा उदक सोडपाक तो बी पळयता हांगा येवन पण कांयच उदक ना. आनी आमी वयल्या सायबाक बी फोन केलो पण सायब सांगता येतलो नळ पण अशें 15 दीस जाले आनी आमी खंय वचपाची उदकाक. आमच्या त्या सायडीन आमकां तिनूय घरांक आमकां न्ही 11 पावता उदक. सकाळचे सोडटा 11 पावता आनी तो 12:30 म्हटल्यार तो बंद करता कित्याक बारीक उदक येता वर टाकयेक चडान सकयल भरपाक सुद्दां आमकां उदक मेळना. हेच्या पयलीं आमी मुकेशाक सांगलेले मुकेशान हाडलेलो तेका आनी दाखयल्ले तेणी मागीर सांगले मुकेशाक हे करता म्हणून म्हटल्यार हेजे करूंक ना. आतां 2 वर्सां जावन गेली हाडूंक नासलेलो ते हाडलेलो तेचे अजून कितें येत ना उदकाचे येत ना. आनी एक तांकां येता आमकां उदकय येना. गेल्या फावटी तो उदकच येवंक ना. आयज तो अजिबातच उदक येवंक ना आमकां. तिनूय घरां आमकां उदक पावना. आनी हांगासर कंटिन्युअस जाल्यार फाटले 15 दीस हांगासर उदीक येना लोकांक म्हणून सतत कंप्लेन आसलेली. तशेंच आमी हांगासर लोकल जो आमचो वॉटर पंप आसता ताका सोडपाक जो मनीस आसा जाल्यार हेचे कडेन कंटिन्युअस आमी फॉलोअप करतले. पूण कितें आसता सकाळीं 8 सुट्टा आनी 2 बंद जाता उदीक. पूण जो मेरेन 12 बंद जाता म्हणटा. पूण जो मेरेन ते पायप भरपाक टायम आसता तितल्यानूय ते पायप भरना आनी लोकांक उदीक टायम टू टायम पावना. आनी तशेंच लोकांक जर एक पयरो चुटलो सद्या तुमकां खबर आहा की केबलिंग चालू आहा हेचे
इलेक्ट्रिकल केबलिंग थंय जर समज एक पायप फुटले म्हणजे म्हाका दिसता 15 दिसांनी एक कमीत कमी 8 फावटी तरी पायप फुटला आनी लोकांक ते उदीक बरोबर येना आनी तेजो जो फ्लो आसा तो लोकांक बरोबर पावना आनी लोकांक जो उदीक अजिबातूच मेळना. हांवें कंटिन्युअस डिपार्टमेंटा कडेन ट्राय केले. म्हाका दिसता एईचो नंबर हो कोणा कडेन ट्रेसेबल जायना. एई म्हाका दिसता पेडण्यान 2 दीस आसता दिसता नेओ कोण येयला चार्ज आनीक खंय तरी आसता एक सोमार आनी मंगळार. लोक म्हाका सांगता आमी पेडण्या या पूण हांवें म्हटल्यार तांकां सांगलें की पेडण्या वचून कांयच फायदो जावचो ना कित्याक एई थंय आसना आनी तुमचो प्रॉब्लम सॉल्व जावचो ना. जो मेरेन आमी सांगलें निवृत्ती बाबाक सांगलें की हांगासर आमचो असो प्रॉब्लम आसा. निवृत्ती बाबा येयलो आनी हे हांव सरकारा कडेन एकूच मागता की जे हांगासर लोकांच्या भितर एक संभ्रम निम्रम जाला की उदीक मेळना कित्याक सांगया ते सगळे उदीक डायवर्ट केला तुयेन म्हणून. पूण हांगासर हांव सांगूंक सोदता सरकाराक की बेगींतल्या बेगीन आमची हेची दखल घेवची आनी हे जो आमचो वयलो वाडो आसा तेंची पाणयाची समस्या सॉल्व करपाची. गुळे ते बाळी मेरेनच्या करमल घाट वाठारांत 4 पदरी महामार्गा खातीर बोगदो तयार करचो अशी मागणी गोंयकार संघटनेचे पदाधिकारी विकास भगत आनी जॅक फर्नांडीस हांणी केल्या. आमचो करमल घाटाच्या 4 पदरी रस्तो करपा खातीर विरोध ना पूण थंयची सैमीक संपत्ती वांटोवपाचो आमचो यत्न आसा. सरकारान नेमिल्ल्या सल्लागार समितीन बोगद्याची शिफारस केल्ली आनी सध्याचो रस्तो रुंद करपाची शिफारस समितीन केल्ली ना. देखून वेगवेगळ्या सुवातींनी भुंयकांप जातलो असो अहवाल तांणी दिल्लो. करमल घाटाचो जेन्ना रोड जावपाची तयारी जेन्ना सरकार करताले जे बेनोडे टेल आमचे गुळ्या पर्यंत त्या वेळाचेर एप्रिलाच्या म्हयन्यांत आमी कोर्टाक एक घायल्ले की जेन्ना खंयचोय जर फायनलायज जर करतात आनी आमी ऑप्शन दिलें की तुमी फक्त टनल करचो जेणे करून शक्यतो झाडां कमी प्रमाणात मारून निसर्गाची हानी कमी जातली म्हणून. त्या वेळाचेर सरकारान कोर्टाक सांगलें की अजून पर्यंत आमचो रूट फायनलायज जालो ना. ज्या वेळाचेर आमी फायनलायज जातले त्या वेळाचेर आमी निश्चित गोंयकार एनजीओक आमी कळीत करतले. तोपर्यंत आयज पर्यंत आमचे कडेन तसो ऑफिशियली कांयच रिकॉर्ड आयलो ना की रूट कसो फायनल केला कितें. आनी हे जातानाच 2017 आमचे आमदार निवडून आयले उपरांत आनी सभापती जाल्यार 2 मिटिंग्यो जाल्यो. एक मिटींग पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल्स आनी फॉरेस्टाचे घेवन काबरां लागलो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आनी प्रॉपर जे इन्फॉर्मेशन आसा प्रॉपर जो इम्पॉर्टन्स आसा करमल घाटाचे एज अ काणकोणकार करमल घाटा बद्दल सगळ्यांक आपुलकी आसा. ती आपुलकी आमचे जे राष्ट्राचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसात तांच्या मुखार दवरचे. रोड अँड हायवे मिनिस्टर श्री नितीन गडकरी हांच्या मुखार दवरचे. तांकां करमल घाटा बद्दल काणकोणकारांची भावना सांगची कित्याक 45 मीटर एक्सटेन्शन ऑफ रोड जाल्यार करमल घाट उरचो ना. करमल घाट काबार जातलो. करमल घाट म्हणपाक आनी थंय कांयच उरचें ना ही भावना पावोवची आनी करमल घाटाचे काणकोणकारा खातीर कितें इम्पॉर्टन्स आसा ही भावना पावोवची अशी म्हाजी तांच्या कडेन मागणी आसा. आमी खंयच्याच राजकीय बाबतींत हांगा बसूना. आमी बसला फक्त एक काणकोणकार म्हणून एक गोंयकार म्हणून आनी गोंयची आनी काणकोणची जी वळख आसा. हवामान खात्यान राज्यात सोमार मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. तशेंच फुडल्या 3 दिसांत उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. दर्या वेळेवयल्या वाठारांत 45 ते 55 किलोमीटर वारे व्हांवपाची शक्यताय आसा. ह्या खातीर नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. सावड्डे मतदारसंघातल्या सगळ्या रस्त्याचेर दोनूय वटेन झाडां झुडपां वाडल्या. देखून त्या वाठारांतल्यान प्रवास करपी लोकांक ताचो त्रास जाता. अचकीत रातच्या वेळार जनावरां रानांतल्यान रस्त्यार येतात ताका लागून लोकांक अपघाताक लेगीत तोंड दिवचें पडटा. देखून हे अपघात जावचे न्हू हे खातीर रस्त्या कुशीक वाडिल्लें रान कातरचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. सरकारान आमच्यो समस्या पयस केल्यो ना जाल्यार आमी नोव्हेंबर म्हयन्याचो धान्याचो कोटा उबारचे नात अशी शिडकावणी मुरगांव म्हालांतल्या रेशन दुकानदारांनी ब्रेस्तारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. वेगवेगळ्या कारणां खातीर गिरायक रेशन दुकाना कडेन येनाशिल्ल्यान रेशन दुकानदारांनी रेशन दुकानां बंद करपाची वेळ येतली अशी भिरांत तांणी उक्तायली.
सरकारान 1 ऑक्टोबर सावन रेशन कार्डाचेर धान्याचो कोटा वाडयला, पूण रेशन दुकानदारांक दिल्ल्या POS मशिनाक लागून खुबश्यो समस्या निर्माण जाल्यात। 12 किल बदला POS मशीन फक्त 9 किल दाखयता, ताका लागून दुकानदारांक 3 किल कशे दिवचे हो प्रश्न आसा। ह्या मशीन खुबशे फावटी चलना। ह्या मशिनाक लागून आमकां त्रास सोंसचो पडटा अशें रेशन दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष गांधी हेदनीस हांणी सांगलें। A stage today, a time when we have reached to close down the fair price shop unless the government makes them viable. We had a meeting on 1st of October. 35 members were present and we have served a letter to the director saying that if you do not look into our problems, in the month of November, we are not going to lift the food grains for distribution. This letter was inverted on 3rd of October in the office of the director as well as in the office of our inspector of Murmugao, giving detailed explanation as to why the fair price shop have become uneconomical. First point is, with the introduction of the POS machines, the public are having a lot of problems in the form of old man, sick person, somebody is working, unable to come, cannot delegate his servant or his relative or his neighbor to come and collect the food grains. Second is the punching is made mandatory, so with that the people have to wait in queue. Third, the food grains that we give is just 9 kilos per ration card of APL family, and as far as BPL concerned, we give 5 kilos per person. There are families with 10, 12, 6, 7, 5 BPL, they collect 5 kilos per person, taking 35, 50, 60, 70 kilos at a time. Whereas APL card holder comes and collects only 9 kilos of rice and 5 kilos of wheat. This issue we had raised before the previous Minister for Civil Supplies, Mr. Govind Gowda. Mr. Govind Gowda then called the director and told the director this is a genuine difficulty of the fair price shop and increase that to at least 15 kgs per family. सत्तरी वाठारांतल्या प्रकल्पा खातीर दिल्ली खास बसका जावपाची आशिल्ली, मात कांय कारणाक लागून ती जावंक पावली ना। सत्तरींतल्या सुर्ला हिल स्टेशन प्रकल्पाचें काम आनी हेर प्रकल्पाचें काम जाता तितल्या बेगीन म्हळ्यार फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्यां भितर सुरवात करतले अशें उतर रान महामंडळाचे अध्यक्ष आनी पर्येची आमदार दिव्या राणीन दिलें। शुक्रारा महसूल मंत्र्या वांगडा बसका घेतल्या उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना ती उलयताली। अजून ऑनरेबल मिनिस्टर दिल्ली वचून मिटींग जावना विथ युनियन मिनिस्ट्री रिगार्डिंग दीस, सो बट आमचे जे कितें प्रोजेक्ट आसा आमच्या भागात सुर्ला म्हणा कितें ते आमी आतां सुरू करपाचे आसा, जाता तितले बेगीन आमी करतली। इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आमी ते सुरू करपा आसा। आमचे सुर्ला आनी बाकीचे कडेन पळय आमी जे कितें थारायलां ते हळू करून सुरू करपा आसा ते, पण तांणी अजून काय आमचे कडेन कांय इशू मांडूना ताचे बद्दल। They have not said anything about it. सध्या तरी काय येवना, बिकॉज वॉट वी आर ट्रायंग टू डू इज आमचे पळय जे कॅज्यू कल्टिवेशन आसा आमी ऑलरेडी इट्स नॉन एज कॅज्यू कॉर्पोरेशन फॉरेस्ट, हे आमी जे एडिशनल आतां इको टुरिजम आनी हे ते दीस इज अ एडिशनल वर्क वीच वी आर टेकिंग अप थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बिकॉज
ॲज अ नोडल एजन्सी, पण वी आर नॉन एज अ कॅज्यू कॉर्पोरेशन. सो आमी जे कॅज्यू पळय पळोवपाचें आसा आमचें कल्टिवेशन तें ऑलरेडी आमी सुरू केलां. फर्स्ट टायम आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑल आर कल्टिवेशन्स आमी क्लीन करपाक सुरू केलां, नवे क्रॉप थंय ग्रो करपाक सुरू केलां, विच हॅजन बीन डन, म्हणून प्रोडक्शन कमी जाल्लें. सो आतां आमचे पळय 9,000 हेक्टर्स आसा ते क्लिनींग घेवपाचें आमी सुरू केलें. अर्द आमचे एरियाज क्लीन जाल्ले आसा, नवो क्रॉप आमी ग्रो करपाक सुरू केला. सो एक 2-3 वर्सांनी प्रोडक्शनूय वाडटलें. दिवचलच्या मायनिंग ब्लॉकाची पावणी जातकीर जर हो ब्लॉक सेजा नाजाल्यार हेर कंपनीन चलोवपाक घेतलो जाल्यार सध्याच्या कामगारांक सेवेत घेवचेच पडटले. कामगारांचेर अन्याय जालो जाल्यार कामगार वगी रावचे नात. कामगारांक कामार घेना जाल्यार मायन सुरू करपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी कायदो सल्लागार आदवोगाद अजय प्रभुगांवकर हांणी कामगारांच्या वतीन दिल्या. हांगा जर ऑप्शन 21 टेंडर लास्ट डेट आसा, ताच्या पयलीं जर येता कदाचित त्याच कंपनीक जर हो ब्लॉक मेळ्ळो जाल्यार तांच्यो सर्विसीस कंटिन्यू उरतल्यो अशें आमकां दिसता. आनी धरपाक जाय. जर तांकां मेळना जाल्यार आमची शिटकावणी आसतली, जो कोण हो ब्लॉक घेता तेन्ना हांकां सोडून तुमकां ही मायन चलोवंक मेळची ना. फाल्यां जर तुमी पळयशात की खंयचो जर इन्वेस्टर हांगा कॉन्ट्रॅक्ट लेबर घालून जर मायन चलोवपाक जर प्रयत्न करीत जाल्यार आमकां भितर बसचें पडलें आतां, पूण आमी तांकां ऑपरेट करपाक दिवचे ना. तें सगळ्यांनी ठरयलेलें आसा. कित्याक बेकारी जो आसा पळय आयज जर स्टार्ट जाल्यार फुडल्या जनरेशनाक परत हावजार सांगिल्लें न्ही की प्रिफरन्स वील बी गिवन म्हणून सांगिल्लें. हावजान सांगिल्लें न्ही प्रिफरन्स वील बी गिवन. तो क्लॉज आमकां खंय दिवची पडूना. पडला आसा जाल्यार आमी कन्फर्म करता तशें. दिवाळीच्या फाटभुंयेर गोंयच्या गांवागांवांनी नरकासूर करपाची तयारी सुरू आसा. तशेंच हेर कार्यशाळांनी लेगीत नरकासुराची रुपडी करपाक सुरवात जाल्या. अशाच एका पिंगे कार्यशाळेत फाटली 45 वर्सां नरकासुराची रुपडी करून विकपाची परंपरा आयज मेरेन अस्तित्वांत आसा. लक्ष्मी पिंगे आनी कलाकार अशोक मांद्रेकार दोगांय मेळून सुमार 800 नरकासुराची रुपडी करून विकतात. ह्या रुपड्यांचे दर कमीत कमी 80 रुपया आनी चडांत चड 500 रुपयांक विकतात अशें लक्ष्मी पिंगेन सांगलें. ही नरकासुराची रुपडी करपाक दिवाळेचे 4 म्हयने पयलीं सुरवात जाता. तशेंच वर्सा प्रमाण कांय लोक घरा वचून खरेदी करतात तर कांय लोक बाजारांत आशिल्ल्या दुकानाचेर वचून ही नरकासुरांची तोंडां विकत घेतात अशें लक्ष्मी पिंगेन सांगलें. आमी हो धंदो करता आमकां 45 वर्सां जालीं. प्रायस म्हणजे सगळ्यान धाकटे 80 रुपया, ताजे वयर 120 रुपया, ताजे वयर 500 रुपया सुद्दां आसा. तशें म्हणजे प्रत्येक सायजी प्रमाणे करपाक आमकां 4 म्हयने जाले करता आमी. 4 म्हयने जाले जायना न्ही तें घेवन बसूंक जाय. काम खूब आसता तांकां. 2 वरां जाय, 2 वरां लागता सारकें. सुकून मागीर तें दवरप. हय काडून म्हणजे ताजो उफाडो काडटा. उफाडो काडल्या उपरांत मागीर तें सुकोवप. सुकोवन मागीर पेंट करप. पेंटाक आतां जालें 1 म्हयनो जालो चालू केल्यार. शॉपार विकता, बाजारान शॉप आसा आमचें. पणजे मार्केटान शॉप आसा ताजेर विकता थंय व्हरून. हांगा कडेन व्हरूंक आयल्यार हांगा दिता. वर्साची गिरायकां आसा पळय आमची ती हांगा येता आनी आमी विकपाचें सगळें शॉपार विकता. आपल्या गांवांत बसपी रस्त्याची दुरुस्ती करून त्या रस्त्याचें डांबरीकरण करचे ह्या मागणे खातीर मान खानापूरच्या थळाव्यांनी जांबोटी हांगा बेळगांव गोंय राज्य रस्त्याचेर बेरेस्तारा रस्ता रोको आंदोलन करीत घोशणा दिल्यो. फाटलीं कितलींशींच वर्सां सातत्यान मागणी करून लेगीत 75 वर्सां मानगांवच्या लोकांच्या मागणी कडेन दुर्लक्ष केल्ल्या प्रशासनाक थळाव्यांनी आवाज उठयल्या उपरांत जाग आयली. तहसीलदारान स्वता गांवांत पळोवणी करपाचें आश्वासन दिल्या उपरांत रस्तो मेकळो केलो.
ग्रीन एनर्जीची मोख पुराय करतना झाडां पेडां आनी शेत वाठारांत अंडरग्रावंड केबलिंग करप गरजेचें जावन आसा अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. सरकार तुमच्या दारी ह्या उपक्रमा खाला दिवचल म्हालांतल्या सरपंच आनी पंच वांगड्या कडेन संवाद साधल्या उपरांत वीज मंत्री उलयतालो. ह्या वेळार मंत्र्या वांगडा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी आनी प्रेमेन शेट तशेंच उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. हे कार्यावळीक वेगवेगळ्या पंचायतीचे सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी उपस्थिती लायिल्ली. कारण म्युन्सिपालिटी एरियेक पणजे सारख्या महत्वाच्या एरियेत अंडरग्राउंड केबलिंग जाताच, पूण ज्या कडेन अग्रिकल्चर आसा, ज्या कडेन फॉरेस्ट आसा, ज्या कडेन दाट झाडी आसा, थंय अंडरग्राउंड केबलिंग जावपाक जाय. जाल्यार ताचें म्हत्व, कारण तोपते जाले तेन्ना सगळ्यांक त्रासांत जर कोण पडले जाल्यार ते अग्रिकल्चर आनी फॉरेस्ट एरियेत रावताले. म्हाका दिसता चीफ इंजिनियर आपले टिमीक घेवन 7 दीस 7 राती काम केलां. खूब जाणांक खबर ना, आज जी भारतांत एनर्जी तयार जाता ती 60% एनर्जी ऑन पोल. ऑन पोल. बाकीची हायड्रो उरिल्ली 40% हायड्रो, आमची सोलर, विंड पॉवर म्हणजे ते विंड मिल्स आसता पळय तांच्यो, किंवा इतर ज्यो गोष्टी आसात तांच्यो पसून जाता. म्हणजे हे 60% आमकां जर करपाक जाय जाल्यार आमी टार्गेट केला. आनी टार्गेट कितें आसा, 2030 पर्यंत 50% ऑफ द दीज एनर्जी म्हणजे जी कोल एनर्जी आसा ती कमी करप. आता हे सगळें करतलो जाल्यार प्रत्येकान आपल्या परीन काम करपाक जाय. फाटलीं 7 वर्सां म्हापसा पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन हो पंगड दिवाळे निमतान आकाश दिवो सर्त आयोजीत करता. ह्या वर्सा ही सर्त 23 ऑक्टोबराक जातली. ह्या सर्तीत पयलें इनाम 25,000 रुपया आसा. तशेंच आनीकय हेर इनामां सयत दर एका वांटेकाराकय इनाम भेटयत वयतले अशें सिटीजन फोरम असोसिएशनाच्या मुखेल्यान सांगलें. ही सर्त आयोजीत करपा फाटलें कारण म्हळ्यार आकाश दिवो बाजारांत घेवचे परस आपल्या घराब्या वांगडा मेळून करप असो मुखेल उद्देश घेवन ह्या सर्तीत वांटेकार जावचे अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगलें. ह्या कार्यावळीक शिवोलेची आमदार दिलायला लोबो आनी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो तशेंच हेर वांगडी कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. हे आकाश कंदील कॉम्पिटिशन आमी घडोवन हाडटा तेन्ना तुमकां सगळ्यांक ह्या कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट करपाक तुमकां आमी हांगासर इन्विटेशन दिता. ह्या वर्सा थोडो बदल आसा. जे कॉम्पिटिशन आमचे 2 कॅटेगरीन जातले ते 2 कॅटेगरी आसतल्यो, पूण कळंगूट मतदारसंघ आनी साळगांव शिवोले मतदारसंघ हो एका गटान आसतलो. घरांनी बाब प्रदीपान सांगला ते भाशेन वी आर एनकरेजींग आकाश कंडील्स विच आर मेड एट होम. म्हळ्यार लोकांनी बाजारांतले रेडीमेड विकते आकाश कंडील घरान लावचे न्हू. आपल्या हातीन आख्खी फॅमिली मेळोन ती आकाश कंडील करचो, हांगा कॉम्पिटिशनाक भाग घेवचो आनी त्या राती व्हरोन आपल्या घरान लावचो. वी रिक्वेस्ट ऑल द गोवन्स to help us to grow this festival of lights in a bigger way. आवाज गोयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनी खूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.